गोंय पर्यटनाक लागून देश विदेशात फामाद। देश विदेशातले जायते पर्यटक गोंयांत पर्यटना खातीर येतात। गोंयच्या हेर दर्यावेळा प्रमाण कोलवा दर्यावेळूय सामकी फामाद। कितलेशेच पर्यटक हांगा येतात, पूण सद्याक कोलवा दर्यावेळेर भटके सुण्यांचो वावर बरोच वाडला। भटके सुण्यांच्या वावराक लागून सकाळ फुडें मॉर्निंग वॉकाक येवपी लोकांक तशेंच पर्यटकांक लेगीत बरोच त्रास जाता। दर्यावेळेर येवपी लोकांचेर तशेंच पर्यटकांचे आंगार सुणे धांवन वचपाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात। एका पर्यटकाक सुण्यान घास मारलो। बाणावले 24 वर्साच्या चलयेचेर सुण्यान घास मारपाची घडणूक ताजी आसतना पर्यटकाचेर सुण्यान हल्लो करपाची ही दुसरी घडणूक। हे घडणुकेक लागून लोकांमदी भय पातळ्ळा। संबंधित खात्यान हाचे कडेन लक्ष घालून योग्य उपाय येवजण करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात। लोकांक घास मारताय म्हण सुणी पात्रांवचे आम मरे सकाळी 6 बिचीर येताय। 6 बिचीर येयले म्हणटो आज लोक जाय तो आमगेलो ट्युरिस्ट ना तो सकाळी 7 बी वचोन वॉक मारताय। वॉक मारता आसतना एक बायल मनीसूय एकली वॉक मारता आनी भुरगीं बी एकली वॉक मारताय। जेन्ना एक जाग्याचे सुणी न्ही सारकी गेस्टां अटॅक करताय आनी पयर फाटीं आमगे गोंयकारां चेडवां टोटल 15 घास मारले। 15 ही खबर 10 दिसांची। आमी गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें प्लीज कोणा पडटे हांवूय नको, हेल्थ मिनिस्टरा पडटा वो कोण जनवरां मिनिस्टर आहा तेका पडटा वो ट्युरिजमा मिनिस्टरा पडटा वो आमगेलो कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टरा पडटा वो फिशरी मिनिस्टरा पडटे आमकांय खबर ना। आम उल मारीत आहाय कित्याक आम एक लोकल ट्युरिजमाचे जियेताय म्हण। जरी तर आमगे गव्हर्मेंट हे सुण्या लागो कितें करूं सोदना जाल्यार आमगे ट्युरिजम बिझनस आहा तेंय बंद पडटलें। जेन्ना शेक म्हूण वताय न्ही तेंक मरे पयलीं शेकान जेवण पडटा सुण्या, मागीर शेक म्हूण म्हणटो तेंक जेवण पडना, ती मेट तेंक खाताय आनी आमचेसो मनीस सदां बिचीचेर आसताय। आमचेसो मनशां लागून तो एक गेस्ट जावं एक भुरगीं जावं ना लोकल मनीस जावं सालवार जाता। कालची खबर सांगत तुका हांव, एज ऑफ 28 सुमार भुरगो तो बॉम्बे टुरिस्ट बिचीर जॉगिंग करतालो तें घास मान हायलो। बरें जालें थिंग हांव आसलो मू तो धांवन मुज बरो येयलो आपणे हेल्प कर मागीर तेका मुगे गाडी आंगान तेगे गाडयां सोडा। I was jogging in the morning and a few dogs started running behind me and they bit me on my thigh and I think something needs to be done about the number of dogs here and I request Goa government to please take care of this issue because apparently there have been many attacks in the recent times. Thank you. And I really want to thank Mr. Pele who was available further down and he offered me a ride back to Benalam Beach where I parked my car and I really request you please help Mr. Pele and please help him take care of the society and I wish to thank Mr. Pele again for helping me out and for helping the locals out here. Thank you. Benauli beachecher एकले चलयेचेर अटॅक केलो by around 6-7 dogs and thankfully think contrary vigilant आणि tourist ahli they went and helped. Now this is not the first case. हे पहिले पार्टी जायना. Time and again attacks by animals meaning pet dogs आसता बिचाचेर आणि आयज पळय एक इशू लोकां सजेशन्सा लागून केला कित्याक इट हॅज टू बी अ होलिस्टीक अप्रोच। यू कॅनॉट बी जस्ट ब्लेमिंग द ऑथॉरिटीज कित्याक ते पळय स्ट्रे डॉग्स जालोले आहाय ते थिंगा कित्याक लोकण दे आर ब्रिडींग जाले सोडले आनी आमचे लोक आमी केन्ना तांकां NGOs बी वी गो एंड गिव देम फूड बट दॅट इज नॉट अ सोल्युशन। इवन NGOs पळय तांकां स्टरलायज करून सोडटात इज स्टील नॉट द फायनल सोल्युशन। एक जायना अटॅक्स जायत आसा बिकॉज फ्रॉम समवेअर दी अदर यू विल स्टील हॅव अ पॅक ऑफ डॉग्स मुव्हिंग ऑन द स्ट्रीट्स मुव्हिंग ऑन बीचेस। इवन विलेजेसान देखून जालेले आहा, इवन इन माय ओन विलेज इन बेनावली आमचे लोकॅलिटीन देखून जालेले आहा। How can we approach the government or how can we together find a solution to this is what I wanted people to think about. गौरंग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।